दिल्लो तेज्या आधाराचेर हायकोर्टान डिस्ट्रिक्ट कोर्टान डिसिजन दिले आणि तेजेर इन्क्वायरी आणि एफआयआर केलेली आसा। हांव एक डिमांड करता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन, सत्यपाल मालिकान जो आरोप केलो 2019 कोविड टायमाचेर की मुख्यमंत्र्याची बायल पैसे मागता आणि गोयचो सीएम पैसे मागता, तेजेर सुद्धा इन्क्वायरी जावपाक जाय आणि गोयचे सीएमान तो पर्यंत तेका काढून कुशीक दवरपाक जाय आणि मागीर तेका सपोज इन केस सत्यपाल मालिकान जर सांगला हांगा अशी गोष्ट गोयचो चीफ मिनिस्टर तेन्नाच जर तेका जर स्टॉप केलो न्हू, गोयचो चीफ मिनिस्टर तेन्ना बदललो न्हू जाल्यार गोयची आयज वाताहत जावची नासली। हांव डिमांड करता तो बी सत्यपाल मालिकान तेका कित्याक लागून म्हटले आणि तेजेर एफआयआर कित्याक लागून करूंक ना, सत्यपाल मालिकान खोटें म्हटला का खरें म्हटला, तेका लागून डिस्ट्रिक्ट कोर्टान सुद्धा हेजेर हे जे स्टेटमेंट जो गव्हर्नर जेन्ना स्टेटमेंट जर दिता, जो गव्हर्न करता गोवा तोच जो स्टेटमेंट असो सांगता चीफ मिनिस्टर आरोप करता तेका तुम्ही ट्रान्सफर करता, हांगालो जो कोण सोरो धरता तेका ट्रान्सफर करता, म्हणून तेका लागून मुख्यमंत्र्याचे आमकां हेच्या बद्दल संशय येता 100%, तेजे 100% तेका हे करपाक जाय। सरकारचो आयज सरकार जो आसा न्हू तो मी नवेच म्हणटात ते हे बोटावली चुकी हे बोटा करतात, त्या बोटावली चुकी हे बोटार करतात, तेका लागून भारतीय जनता पार्टी सरकारान गोयच्यो खुर्च्यो ज्यो आसा न्हू खाली करपाचे आणि सरकार हो डिझॉल्व करपाक जाय मागता। कित्याक लागून गोयच्या लोकांक खूब त्रास जाता, गोयच्या लोकांचो रेव्हेन्यू हे बुडयतात, आपणाक जाय तशें वागतात, कंटेनराचे कंटेनर हांगा सोरो धरतात, 300 400 कोटीचे हांगा करप्शनां जातात। आज कोर्टान धांवचो पडटा, प्रत्येक गोष्टीक हायकोर्टाक इन्वॉल्व जावचो पडटा, प्रत्येक गोष्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक इन्वॉल्व जावचो पडटा। प्रत्येक घुमंतकी आयज जो आहा न्हू आयज असो हो जालेलो आसा की ह्या सरकारान जे येयल्ल्या दिसा कितें जाय कोणी मारी आतां आमचो मेन मुद्दो आहा म्हणटा तो एफआयआर जावपाक जाय म्हणून आमी हे केल्लेले आसा। कोणाचेर एफआयआर? हरीश प्रभाकर नायक आयज दिल्या आयज दिल्या आमी हेच्या टोटल कितले कंप्लेनी दिल्ले तुम्ही? टोटल 7 कंप्लेनी दिल्या आमी। अजून पर्यंत एक्शन ना? अजून पर्यंत हो आमचो पीआयचो एक्शन घेना। आणि दुसरो मुद्दो तुमचो जो काल जो सोरो धरलेलो आसा तेजी फॅक्टरी आहा तांकां सील करचे, दुसरो विषय। हाली दत्तप्रसाद लिकर असोसिएशनाचो तेची आमी स्टेटमेंट आयकलेली की सीएमान खंय आपले एका बऱ्या मापे मित्राक सांवाटेचे रोहन देसाय तेचे नाव, त्याच्या फॅमिली मेंबरांक 2 लिकर शॉपां मोपा दिल्ली आहा खंय आणि तेणी ती आउटसोर्स केल्ली आहा खंय, एक स्टेटमेंट आमी आयकले। त्याच्या उपरांत 40 लायसनां हायवेचेर दिल्या ज्या जाग्यार तुम्ही दिवंक शकना ती लायसनां ह्या सीएमान दिले आणि हो सांगता आपण गोंयांत राखतलो म्हणून। ह्या पद्दतीन गोंयांत राखतलो लिकर प्रमोट करून, इलिगल स्मगलिंग प्रमोट करून, त्याच्या उपरांत मागीर दत्तप्रसाद नायक म्हणटा कितें सांग हे इलिगॅलिटी जे आहा हे बंद जावपाक जाय, नाल्यार आमचो लिकर बिझनस जो गोंयांत लिगली चलता तो काबार जातलो, आमी सगळे काबार जातले। काबार जाले, गोंयकार सगळे काबार जाले, जे पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रॅक्टर सुद्धा आसलेले आयज सीएमा कडेन डिपार्टमेंट आहा ते पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रॅक्टर काबार जाले ह्याच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा खातीर। आयज जर गोंय कोण काबार करून उठले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आयज हे सरकार काबार करपाक उठले। त्याच्या उपरांत मागीर आयज ज्या पद्दतीन हो गोंयचो सोरो इलिगली भायर वयता, कितें आतां कितले करोडाचो तो आमकां खबर ना, रेव्हेन्यू कोणाक लॉस जाता हो आमच्या सरकाराक रेव्हेन्यू लॉस जाता। हितून इन्वॉल्व कोण आहे नाटकांनी? गव्हर्नमेंट सर्वंट एक्सायज ऑफिसर इन्वॉल्व आसा, तेचेर कंप्लेंट कोण करिना? पीआय। सो म्हाजो आयचो डिमांड जो पेडण्याचो पीआय आहा तेचेर पयलीं इन्क्वायरी बसोवपाक जाय की तेचो हात हितून कितें आहा आणि तेणी एफआयआर करून इन्क्वायरी कित्याक करूंक ना ती। कित्याक आयज आमी ईच एंड एवरी टायम पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना सामान्य लोक न्याय मागपाक वयता, कितें पयर पणजे आमी हांगा तालिगांवचो इन्सिडंट घडला, कितें बाबूस मनशाच्या बायलेन उलट कंप्लेंट सिसील रॉड्रिगाचेर केली, जेणी त्या दिसा तेंचेर कंप्लेंट केलेली। सो आयज हे प्रकार घडले, कोण हक्का खातीर झगडटा तेंचेर कंप्लेंटी जाता। सो म्हाजो डिमांड आहा पेडणे पुलीस स्टेशनाच्या पीआयचेर कंप्लेंट जावपाक जाय, तेची इन्क्वायरी जावपाक जाय आणि इन्क्वायरी करून म्हाजे हिसपान जाल्यार जेणी एफआयआर घेवंक ना 7 कंप्लेनी दिवन सुद्धा तेका सस्पेंड करपाची गरज आसा। आयज आमी ईच एंड एवरी डे आझाद मैदानाचेर नाका सगळे कडेन आमी प्रोटेस्ट पळयता आणि हे प्रोटेस्ट कसले इलिगॅलिटीजाचे प्रोटेस्ट। काल आतां एक ट्रक थंय म्हाका जवळ म्हणून कळ्ळो की तो लिकर व्हरतालो म्हणून, आयज परत पेडणे एक ट्रक धरला खंय, तेतून खंय इलिगल लिकर आसा, वेंगुर्ले मठान थंयसर इलिगल लिकर धरला। सो आयज खंय व्हरून सोडून उठला तो म्हाका काय कळना प्रमोद सावंत। आयज प्रॉब्लेम कितें जाला जाणा, आयज ह्या भारतीय जनता पार्टी कडेन हेड मास्टर ना। यांचो पयलीं जो मनोहर पर्रीकर हेड मास्टर आसलेलो न्हू, कितें थंय मातशें कंट्रोलान आसलेले, मागीर तो तेंचो दुसरो हेड मास्टर मागीर आमचो सतीश ढोण हो एक हेड मास्टर बरो आसलेलो, कंट्रोलान आसले मातशे। आतां आपणाक जाय तो कारभार कोण कोणाक विचारिना, सीएम म्हणटा कितें सांग बाकीच्या मंत्र्यांक तुका जाय ते कर, आपणाक जाय ते करता, तुम्ही माझ्या हितून इंटरफियर जावं नाका, आपूण तुमच्या हितून इंटरफियर जायना। आयज आमी ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री पळयता, सगळे हितून आहा संशयाच्या घेऱ्यान आसात सगळे जाण। आयज आमी सीएमा कडेन जे मिनिस्ट्री आहा, मायनिंग डिपार्टमेंट जावं एड्युकेशन डिपार्टमेंट जावं, सगळेचेर डाग लागलेलो आसा। एक मिनिस्ट्री आयज एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो स्कॅम जाल्लो आयकता आमी,
समग्र शिक्षाचो बीन स्कॅम जाल्लो आयकता आमी. आयज अशें सगळे आयज होम डिपार्टमेंट आयज रेल्वे मडगांव एक PI थंयसर ब्रायब घेतना ताका रंगी हात धरता. कितें आयज इलिगल लिकराचो हो स्कॅम सगळो भायर सरता. सत्यपाल मलिकान स्टेटमेंट केलेलें की गोंयचो CM आनी तेची बायलीचेर एलिगेशन घातलें तेणी, तेचेर कांय एक्शन जावंक ना. सो आयज हे सरकार आमकां खंय पावोवपाक उठला हे भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी आमकां सांगपाचें. कितें कोण कंट्रोल करतलो हेंकां? अरे आयज इलिगॅलिटीज, लॉ एंड ऑर्डर टोटल कॉलेप्स जाल्लेली आसा सारकी. आयज जे इलिगल स्मगलिंग जाता न्हू हे लिकराचें, दीस इज लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन. आयज जर सपोज इतले हे स्मगलिंग जाता, हे फक्त 2 गाडी आमकां आयज दिसले, तिसरी गाडी थंय महाराष्ट्रान धरली. कितें दिसली आमकां थंयसर इलिगॅलिटीज करतना, जाल्यार आनी कितले जाता आसतले हो प्रश्न चिन्ह. आनी हेचेर कंट्रोल खंय आहा? CM फक्त हांसून भाशणां दिता, भिवपाची गरज ना. अरे आनी इच एंड एवरी टायम हांवें पयलो CM गोंयचो पयलो जो हांसून इच एंड एवरीथींग गोष्टीची फकाणां करता. पयर जेन्ना GMCन एक प्रकार घडलो थंय सुद्धा फकाणां केली, खुर्ची हाडली आनी फुड्यान दवरली आनी हे खुर्चे कडेन माफी मागता म्हणपाक लागले. कितें करून उठले रे तुमी? आयज गोंयकारांनी तुमकां मत मारलेलें गोंय चलोवपाक, आमचे जमिनी, शेतां, रानां, दोंगर, न्हंय, बांय, झरे हे राखपाक. जाल्यार आयज हे आमचे जे सरकार आहा हे बिल्डर लॉबीक सरेंडर जाला, कसिनो लॉबीक सरेंडर जाल्लेले आसा, कोल लॉबीक सरेंडर जाल्लेले आसा. आयज जेन्ना कृत्य घडटा तेन्ना कोणी वचून जर कंप्लेंट करता, संजय बर्डे आसलो एक्टिव्हिस्ट त्या टायमाचेर, त्या PI ची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसता, तेणी थंयसर कंप्लेंट घेवपाक जाय. एंटी करप्शन ब्युरो जर थंयसर तेचे स्टेटमेंट घेता आनी तो जर PI, तो जर कोण तो गव्हर्नमेंट स्टाफ कितें एक्सायजाचो म्हणटा की आपूण तें केलां म्हणून, जाल्यार ताका कंप्लेंट करून सस्पेंड करपाची गरज आसा, इन्क्वायरी बसोवपाची गरज आसा. दॅट मिन्स आयज जर गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी हेंच्यांनी असले क्रायम केले जाल्यार तुमी तांकां सगळ्यांक अशें माफ करतले? दॅट मिन्स आयज तुमी गोंयकारांचो छळ करपाक उठले. आयज भारतीय जनता पार्टींतलो एक आमदार छाती ठोकता आनी सांगता आपूण गुंडा म्हणून. म्हटले आमी सगळे तुमी तसलेच काय म्हणपाचे? आयज तुमी राजकारणी काय तुमी आनीक कोण ते कळना. राजकारणी म्हणटा आपूण आमी गुंडा. एक जेन्ना गव्हर्नमेंट ऑफिसर आपले काम करपाक वयता त्या टायमार ताका तो आडयता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटातल्या ऑफिसराक आनी आपूण गुंडा म्हणून स्टेटमेंट करता. हें सारकें? दॅट मिन्स आयज जे भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार आसा हे ते सत्तेचेर बसपाच्या लायकीचे उरोंक ना. आयज तेंच्यांनी लोकांचो लोक आयज सगळो एकूच प्रश्न विचारता, हे सरकार कितें करपाक उठला? हे सरकार गोंय खंय व्हरपाक उठला? आयज आमी कन्वर्जन जे ह्या लेवलीचेर पयले जी आमी केन्नाच पळोवंक नासलेली. कितें आनी आयज ह्या भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणटा की भाऊसाहेब बांदोडकरा फाटल्यान कितें हो CM बरो आसलो, तो CM बरो आसलो, तो CM बरो आसलो आनी आयच्या सरकाराक कंपेर करता. आयच्या सरकाराक तुमी कंपेर करता? आयच्या सरकाराक कंपेर करपाक शकता? म्हाज्या हिसपान जाल्यार ना. भाऊसाहेब बांदोडकरा फाटल्यान खंयचोच CM बरो जावंक ना. खंयचोच CM, हे शंकर पळोवजीचे स्टेटमेंट, भाऊसाहेब बांदोडकरा फाटल्यान खंयचोच CM बरो जावंक ना. आनी म्हाका जाल्यार दिसना आनी कोण जातलो. कित्याक सांग आयज ह्या राजकारण्यांक इतली आशा भरलेली आहा, ह्या आशेन कोण गोंय बरे भशेन चलोवपाक शकना.